स्कुलांनी सेक्शुअल हॅरेसमेंट सेल सुरू करपाची मागणी सरकारी फायलींनी धुल्ल खाता। ही मागणी बेगिनात बेगीन तडीक लावपाची मागणी बायला आयोगाचे अध्यक्ष एजिल्डा सापेकोन केल्या। तशेंच मिडिया खातीर आनी सरकारी कचेऱ्यांनी सेक्शुअल हॅरेसमेंट सेल सुरू करपाचो यत्न करतले अशेंय तिणें उलोवन दाखयलां। दिल्ली गँग रेप केशीचे फाटभुंयेर पणजेंत निशेध सभा जाली। सभेक गोंयचे वेगवेगळ्या वाठारांतले वावुरपी आयिल्ले। सगळ्यांची महिलांची संघटना टोटल एकठांय जावं जाय की अशें परत परत घडशात जाल्यार तुमी आमी ताका एक्शन घेतली न्ही। सरकार तांकां कडकात कडक शिक्षा जातली आनी ती शिक्षा अशी जावंक जाय की फुडें त्या मनशान किंवा हाजे कडल्यान वचूं जायना की हें रिपीट जातलें। ही जी आमची सगळी जी यंत्रणा सरकाराची आसा ती जो पर्यंत सामकी सुसज्ज आणि ॲब्सोल्युटली प्रोएक्टिव्ह आसची ना तो पर्यंत रेप थांबची। लाडली लक्ष्मी स्कीम केली केव्हा केव्हा नका ठेवू पण एक झाशीची राणी स्कीम करा आणि सगळ्या बायकांना एक एक पिस्तूल वाटा। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स डोंट हॅव विशाखा कमिटीज। You need Vishaka committees in all the schools. More than the laws, it will be the conscientious women who will take up something. Proposed to the government this self-defense, and we had told them that they should start at college level, and I think nothing has come out about sexual harassment committees, especially in schools also. I sent it to the Director of Education and I am really disappointed. Even after sending 2 reminders, nothing has come up. I will see that all the schools do have the sexual harassment committees. Press and colleges, I will see. Government department, I will ask, I will write again to the secretary and see that they take action on them for not having sexual harassment committees. पर्वरेचे न्यू मॅजेस्टिक कसिनोन कामावेल्यान काडून उडयल्ल्या थळाव्या लोकांक परत कामार घेवंक लायतलो अशें उतर श्रममंत्री आवेर्तान फुर्तादोन कामगारांक दिलें। पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटेन ह्या कामगारां सयत शुक्रारा श्रममंत्र्याक मेळून ताच्या कानार पुराय विशय घालो तेन्ना आवेर्तानान कामगारांक हें उतर दिलें। कामगारांनी मजूर आयुक्ता मेरेन विशय व्हेला। शुक्रारा केशीची सुनावणी जाली। What they are doing is totally wrong, and I, being as a Labour Minister, I will not tolerate such nonsense, and such gundagiri certainly no. The way they take boys inside and they are hitting them, that will not be tolerated. That is for sure. I'll really take strict action against them, and I'll send my Labour Commissioner there to the hotel to check what's really going on there. First preference should be given to locals. 100%. 100%. Our locals should be given first preference. Major constituency, there's a hotel by the name of Hotel Majestic, which is having about 4 or 5 casinos. Casino Pride, Bogmaro, Baga, they're having their casinos. Problem zala without आता सध्या त्यांची दादागिरी इतल्याकडे पावलेली असा. They think they have taken care of the government, they have taken care of everything. Physically they have been abusing our Goans. तांका गोंयकार नाका जाले ज्या लोकांक कन्फर्मेशन लेटर दिल्ले आशिल्ले तांकां वर्बली फिजिकली एब्यूज करून प्रॉपर्टीन परत येवं नाका म्हूण सांगिल्लें आसा. देयर इज वन श्रीनिवास नायक हू हेज बीन एक्टिंग लिटल ओवर स्मार्ट ऑन दीस पर्टिक्युलर इश्यूज आनी लेबर डिपार्टमेंट हेज नॉट बीन एबल टू रिजॉल्व. गोंयकारांक सायडीक काडटात आनी नेपाल्यांक तायवानचे बाकीचे चायनीज कोण कोण घेवन येतात. आय हॅव डिमांडेड अबाउट कंटिन्युएशन ऑफ सर्वीस टू दीस पर्टिक्युलर बॉयज जांकां वर्बली एब्यूज करून फिजिकली एब्यूज करून काडिल्ले आसा. वेल्ला काणका बिरेस्तारा राती नायजेरियना मदीं जाल्ल्या केस्तांवांनी एकल्याक सुरो तोपून मारलो. तो भाड्यान रावतालो. हॉस्पिटलांत व्हरतना तो वाटेरूच सोंपलो. ताका 4 कडेन सुरो मारला. एके चलये वेल्यान तांचे मदीं केस्तांवां जालीं म्हणपाचें पुलीस सुत्रां सांगतात. म्हापशेच्या पुलिसांनी मिशेल जुबे ह्या एकल्या नायजेरियनाक अटक केल्या. इतले मजगतीं कळंगुटेच्या पुलिसांनी सॅक्स रॅकेट चलोवपी एका दलालाक धरलो. शिनळकेंतले एके रशियन चलयेक पुलिसांनी सोडयली. आज सकाळी एक कंप्लेंट लॉज केला वन नायजेरियन नॅशनल गॅब्रियल ओकेके की त्याचा नेव्ह्यू मिस्टर Chukwuemeka Henry being stabbed and murdered
at Kanka. Case has been registered and we have arrested the accused, Michael Nuzbe, who is also a Nigerian national. Further investigation is in progress. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.